गोयचो पयलो झिरो वेस्ट इको फ्रेंडली posro काल धनत्रयोदशी दिसा दिवचले वाठारात पर्यावरण मोगिनी सुरू केलो. प्लास्टिकाचो शक्य तितलो कमी वापर करून पृथ्वीक वाटावपाचो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. सेंद्रिय खतापासून तयार जावपी अन्न थळाव्या शेतकारा कडल्यान घेवन प्लास्टिकाचो वापर करिनासतना हे अन्नाचें पॅकिंग करतले, अशी माहिती पर्यावरण मोगी राजेन केरकारान दिली. आयकात. संवेदनशील पृथ्वी या उपक्रमाच्या अंतर्गत आज आम्ही डिचोली बाजारपेठेन आसा आणि डिचोली बाजारपेठेन म्हाका नाका प्लास्टिक हे अभियान जे आसा हे अभियान दिवचलचे नगराध्यक्ष जे आसा आदरणीय कुंदन फळारी हांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन जाल्लें आसा. ही चळवळ सुरू करपा फाटलें कारण जे आसा आयज धनत्रयोदशी आमचो सगळ्यात म्हत्वाचो दीस आसा आणि त्या दिसा आम्ही सगळ्यांनी जर संकल्प केलो की प्लास्टिकाचो वापर जो आसा तो आयज वाढत चाललेलो आसा आणि प्लास्टिकाक लागून आमकां जायती दुयेंतां जी आसा मलेरिया डेंग्यू पासून सगळी जी दुयेंतां जी आसा ते जावपा फाटलें कारण म्हणजे आमची गटारां जी आसा ही पूर्णपणे चॉकअप जाल्ली आसा. न्हंयो ज्यो आसा आमच्यो बांयो ज्यो आसा ह्या सगळ्यांचेर प्लास्टिकाचें अतिक्रमण जाल्लें आसा आणि रानांतलीं जनावरां जी आसा ही जनावरां संकश्टांत सांपडलेलीं आसा. ताका लागून आमी सगळ्यांनी जर प्रतिज्ञा केली की आमी आमच्या जिवनान प्लास्टिकचो वापर जो आसा तो प्रतिबंधित करताले. प्लास्टिका ऐवजी आमी कपड्याच्यो पोतयो ज्यो आसा ह्यो बाजारपेठेन आमकां कितें जे वस्तू घेवपाचे आसा तेच्या खातीर जर त्याचो उपयोग केलो जाल्यार निश्चितपणान प्लास्टिकाचो वापर जो आसा तो कमी जातालो. आयज गोंय हे आसा पुराय गोंय कचरा कुंड जावपाच्या वाटेर आसा आणि आमचे आदरणीय संजीव खडणेलवाल आणि जॉना आणि बाकी सगळे जे चळवळीचे साथीदार आसा तेंच्यान हो प्रकल्प जो आसा तो सुरू केल्लो आसा. तेच्या फाटलो हेतू म्हणजे आमचे सेंद्रीय खताच्या माध्यमांतल्यान निर्माण जावपी गोंयचें अन्न आसा ते लोकांक मेळचे आणि हे अन्न जे आसा हे विथआउट पॅकेजींग जे आसा प्लास्टिका शिवाय झिरो वेस्ट आमी निर्माण करताले. ह्या माध्यमांतल्यान आमी हो सगळो वापर केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमची दिवाळी आनंदीत जातली. आमचे मेन कॉन्सेप्ट कितें आमी सगळे लोकल प्रोडक्ट्स प्रमोट करतात डायरेक्टली फार्मर्सांसून आणि आमी प्लास्टीक यूज करिना. सो ही आमचो फर्स्ट मोबायल झिरो वेस्ट झिरो वेस्ट म्हणजे आमी सिंगल यूज पॅकेजींग यूज करिना. सो आमी डायरेक्टली फार्मर्सान वयता आनी तेंचें सामान घेता आणि मागीर आमी ते डिस्पेन्सरान घाता नाजाल्यार डब्बान घाता आणि आमी हावजींग सोसायटीजान वयता नाजाल्यार डायरेक्टली टू पिपल्स हावजीस आणि तुमगेर घरासून डायरेक्टली तुमचो किचनांतून डब्बा घेवन घेता आणि आमी ते रिस्टॉक करून दिता तुका. सो आमी सिंगल यूज पॅकेजींग यूज करिना आणि सगळे लोकल प्रोडक्ट्स आमी प्रमोट करता. सो हे आमचे zero waste vehicles. If you can see inside, it's all in different dabbas and different dispensers. And we also go to public areas to also talk about the harmful effects of single-use plastic.